बुधवार 24 जुलाई 2024 संत शाबेल मखलूफ मुखेल वोळ कान आसलोल्यांनी आयकुचें नियाळाक आदार म्हजे इश्टीन झाडां रोवपाची तिका आवड आसली। ह्या पासत ते बरे जमनीचेर सोदीक वेता, जमीन घेवंक निर्णय घेता आनी हेरांची सूचना घेवन आपले सगळें कार्य पुराय करता। आयच्या वाचपान आमकां संदेश मेळटा की तरेकवार जमनीची माती आसा, जे मातयेर बी पडून किल्लोले ते जमनीक गूण आसले, बरें पीक दिता। सगळ्या बाजूंनी पळयल्यार वोंप्यान बी उडोवपाची जबाबदारी घेतली, बरे जमनीन आपलें कार्य केलें। ह्या पासत वोंप्याचें काम फळादीक जालें। जी जमीन बरी नासली ताका फळां मेळूंक ना। आमचें जिवीत हे जमनी भाशेन आत्मीक फळां दिवंक सोदतात ते आमच्या जिविताची जमीन देवाचें उतर आनी तातूंतली शिकोवणेची ग्रेसकाय घेवंक वावुरता। शिकोवन घेना आनी आपल्याच वाद्याची जातात ती आपल्याकूच जिवितान सांडोवन उडयतात। जें देवाचें उतर कानार घेतात ताका फळादीक जिविताची संतोमणी करूंक बाग फावो जाता। मोळावणी कोत्ताना आमी खोडपी जमीन दारून जाल्यां जें देवाचें उतर घेनात काय, वो बरे जमनी परी देवाची खोल शिकोवन घेवन आमचें जिवीत चलयलां। म्हजो थाराव देवाचें उतर वाचून म्हजी आत्मीकताय हांव वाडयतलें।